ताळगांव वाठारांत शेतकार आतां भात आधुनीक यंत्रणांचो वापर करून लावपाक लागल्यात. पयलीं शेतकारांक 500 ते 700 रुपया दिवन मानाय दिसावड्यार हाडचे पडटाले, पूण आतां आधुनीक यंत्रणां वापरिल्ल्यान तांचो खर्च 50% उणो जाला. तांचो वेळूय वाटावता, तांकां लागून शेतकार बरेच खूश आसा. हे यंत्रण वापरून शेतकारांनी आपलो शेती वेवसाय चालू दवरचो, जाणे करून आपल्या घराब्या पुरते तरी प्रस्न सुटावे जातले अशें शेतकारांचें म्हणणें. एका मेकॅनिकल पॅडी ट्रान्सप्लांटींग म्हणटात, जे मशिनान करता पळय. नॉर्मली आमी हातान करताले, लायन दोरी बांदून हातान डिस्टन्सान लायताले. सो तीच टॅक्नॉलॉजी ट्रान्सफॉर्म करून मशिनान लायतात. सो हातून एक सिंगल सिडलींग लावप आसता एट अ स्पेसिफीक डिस्टन्स, 27 सेंटीमीटर वायड आसता. सो ताका मल्टिपल शूट्स येता आनी तुजी इल्ड वाडटा तितून, म्हणजे प्रोडक्शन विथ लेस कॉस्ट ऑफ सीड्स अँड कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन इज ऑल्सो लेस. सो शेतकाराक ताजो खूब फायदो जाता, कित्याक सांग इतले आतां सद्या लेबर मेळना, मशिनरी सुद्दां तांकां इजिली अवेलेबल नासता. सो ह्या हितून तेंचो कॉस्ट सेवींग खूब जाता आनी इल्ड तांकां बेस मेळटा. आयज यंग यूथ जे पळय जॉबा फाटल्यान धांवता किंवा गव्हर्मेंट जॉब्स किंवा बिजनसा फाटल्यान, हो एक ऑप्शन तांकां बरो आसा की तेंच्यांनी ही मशिनरी घेवन आपले स्वताचे एकल्याचे पोट भरण्या सारकें, म्हणजे फूल आपली फॅमिलीक फीड करूं शकता. मल्टिप्लाय करीत जाल्यार दे कॅन फीड लॉट्स ऑफ पीपल. देर इज इनकम इन दॅट, बट हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड. तुजें हें जाय, डिवोशन जाय ताका. आमी रोयता आदींच सावन जायतीं वर्सां जालीं आमी रोयता त्यात, पूण आमकां रोवपाक कॉस्टूय जायतो म्हारग पडटाले आमकां रोवपाक. आनी पयलो सद्याक आमकां लेबर मेळना. आनी ती जाल्यार आमकां ती एक लेबर हाडटलो जाल्यार 500 रुपया फारीक करूंक जाय एकल्याक. पूण हें मिशीन 500 एकल्याक, आनी हें आतां हें मिशीन येयलेल्याक आतां आमकां ते खूब सवाय पडटा. एक 5000 पडटा थिंगासून आमकां एक हाफ रेट म्हणल्यार जाता सारकी. हाफ रेटाक आमकां पडटा आनी वयल्यान आमकां बाकीच्या पासून हें खूब चीप जालां.